अंदू पिळगांवान चडशा शेतकारांनी वांयगण शेत करपा कडेन फाट केल्ली आसा. तेच्या फाटलें कारण कितें? कारण म्हणजे कावेर बांदे गावाना आनी सगळं लावपाक गावाना आनी थंय उदीकूय ना. उदीक ना म्हणजे पयलींच मेळना उदीक? पयलीं पासूनच मेळना. मग त्या खातीर बेगीन बेगीन वांयगणां करतात. पूण अंदू म्हाका दिसता ते उदीक आसा बरोबर वारो येवंक ना अजून. वारो चडटो वारो येयलो काय ना तेन्ना उदीक हाडटा. म्हणजे म्हाका दिसता अंदू पिळगांवान म्हाका दिसता तुवेन आनी एक म्हणजे दोगांनीच वांयगण केलां. दोगांनीच केला. बाकीन सगळ्यांनी पडींग सांडलें. म्हणजे तेचे फाटलें हेच कारण उदक आनी मनाय मेळना. मनाय मेळटा पूण म्हारग. सगळ्यात पयलीं वांयगण शेताची लागवड करपी गांव अशी दिवचल तालुक्यांतल्या पिळगांव ह्या गांवाची वळख आसा. अंदू मात ह्या पिळगांव गांवांत वेगळेंच चित्र पळोवपाक मेळटा. पिळगांव गांवांतल्या चडशा शेतकारांनी अंदू वांयगण शेतां करपा कडेन फाड केल्ली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अंदू पिळगांव गांवांतल्या जवळपास 90% शेतकारांनी वांयगण शेतां करपाचें सोडून दिल्लें आसा. ताका लागून पिळगांव वाठारांत सद्या चडशीं वांयगण शेतां पडीक पडिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पिळगांव गांवांत जे शेतकार आसात तातूंतल्या फकत 2च शेतकारांनी अंदू वांयगण शेताची लागवड केल्ल्याचें कळटा. एके वटेन वाडटी म्हारगाय आनी दुसरे वटेन तरणाट्यां मदीं आशिल्ली अनास्ता हाका लागून वांयगण शेतां करपा कडेन शेतकारांनी फाड केल्ल्याचें कळटा. जाल्यार भात जेन्ना पिकपाची वेळ येता तेन्ना पिळगांव गांवांत उदकाची मोठ्या प्रमाणांत टंचाई निर्माण जाता. ताका लागून हें एक कारण शेतकारांनी वांयगण शेतां करपा कडेन फाड केल्ल्याचें आसूं येता. एके वटेन शेतां करात आनी आत्मनिर्भर जायात असो सल्लो वेळचे वेळार सरकारा कडल्यान दिलो वता. मात पिळगांव गांवांत अंदू शेतकारांनी शेतां करपा कडेन केल्ली आडनदर पळयत जाल्यार ही खरीच चिंतेची गजाल जाल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर पिळगांवच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.